Tutsmozna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni, wakani duga kalzanta. Tutsmozasomi, tutsmozode, wakani duga kalzanta. Tutsmozodotna, tutsmozodoni,
wakani duka kalzanta tutsmoza somi tutsmoza de wakani duka kalzanta tutsmoza dotsna tutsmoza doni wakani duka kalzanta tutsmoza somi tutsmoza de wakani duka kalzanta tutsmoza dotsna tutsmoza doni wakani duka kalzanta एकदम आम्ही सगळी एकवटान मोगान हे देवाचे उतर आमच्या काळजांत घेऊ येवकार पवित्र आत्म्या काळजांतान आमी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवया मनांतान कित्याक देव म्हणटा आत्मो म्हणल्यार देव म्हणल्यार आत्मो आनी ताच्या भजप्यांनी ताका आत्म्यान भजूंक जाय तर ह्या वेळार आमी ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत मनांत आत्म्यान घेवया आमचे दोळे बंद करुया आमचे हात उक्ते करुया तेच बरोबर आमचे काळीज उक्ते करून तेच पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत भितर येवकार दिवया येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां बोर राव तूं आमचे सोयें येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां बोर राव तूं आमचे सोयें तुजे जिवे उदक सुकोन आसलेली जोर उजवडार आनी पोतदार सगळ्याक तूं चोरोय येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां बोर राव तूं आमचे सोयें येवकार पवित्र आत्म्या तुका म्हज्या काळजांत तुका म्हज्या काळजांत तुजे शक्तीन आमकां बोर बापाक बगूंक सासना तूं आमचे सोयें येवकार पवित्र आत्म्या तुका म्हज्या काळजांत तुका म्हज्या काळजांत गावे पेकोन नवे कर वांगू पेकोन नवें कर बापाक बगूंक सासना तूं एक जिवें उदक तूं एक जिवें उदक सुकोन आसलेली जोर उजवडार आनी पोतदार सगळ्याक तूं चोरोय येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमच्या सोवें तुका आमचे सोवें तुज्या मोगान आमकां बोर तुज्या मोगान आमकां बोर राव तूं आमच्या राव तूं काळजांत आमचे सोवें तुजे शांतीन आमकां बोर तुजे शांतीन आमकां बोर तुजे मोगान आमकां बोर राव तूं आमचे सोवें येवकार आत्म्या तुका आमचे मोदें आमकां बोर राव तूं आमचे सोवें
हालेलुया 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 आर्गां तुका जेजू हालेलुया हालेलुया आर्गां तुका वाखाणणी तुका जेजू सगळीं तुमी खुशाल आसा आयज तोंडार तुमचे हांसो दिसना तुमी खुशाल आसा आयज तुमी सदांच खुशाल आसतात त्रासान खुशाल असतात हां सो जेजू म्हणटा आमी सदांच खुशाल आसूंक जाय त्रासान खोशयेन कोण आमचेर बोगलांटां घालता बेश्टीत सदांच आमी खुशाल कांयच आसूंक जाय कित्याक जेजून ऑलरेडी आपलें काम केलां आमचे पासत आनी आमकां कसलें टेंशन येवपाची गरजूच ना सो जेजून आमचें सगळें वजें जें आहा तें आपल्याचेर घेतलां आनी भायर उडयलें जेजून सो आतां आमचे माथ्यार आमी कसलेंच वजें घेवपाची गरज ना सो आतां जे आमी देवाक वखाणटलीं कित्याक ताणें आमचें सगळें जें वजें आहलें तें काडून खंय उडयलें दोरयान उडयलें व्हेरी गूड सो आमी आमचो भाव आतां आमकां लीड करतलो जेजून आमचें वजें काडून दोरयान उडयलें तुमी रेडी आहात जो कोण कसलें तरी वजें घेवन येयला कितें कसलो भार कामाचें घरांतलें कोण कितें मोग दिना तुमकां झगडी जातात शेजाऱ्या कडेन सगळें हें वजें आमी काडून दोरयान उडोवचें आतां ओके सगळीं रेडी आहा तुमी तयार आसा व्हेरी थँक्यू जीसस जेजू आमचे वोचे काडून दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले जेजून आमचे वोडे काडून दोर्यान उडयले जेजून म्हजे वोडे काडून दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले जेजून म्हजे वोजे काडून दोर्यान उडयले आनी केदी उगडास येवचो ना आनी जेन्ना आमकां उगडास येना आमी कितें करतलीं दुखें नासतलीं कितें नासतलीं आमी खुशाल कांय नासतलीं तेका लागून आतां आमी संतोसान आसात आतां आमी व्हडा संतोसान आहात तांकां लीड करुया आतां आमी व्हडा संतोसान आसा संतोषान आसा संतोषान आसा आतां व्हडा संतोषान आसा जेजूच्या हाताक धरून चलता तुमकां लिरिक्स कळ्ळे जेजून माझे मोजे काडून दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले दोर्यान उडयले जेजून म्हजे वोजे काडून दोर्यान उडयले आनी केदी उगडास येवचो ना आतां हांव व्हडा संतोषान आसा संतोषान आसा संतोषान आसा आतां हांव व्हडा संतोषान आसा जेजूच्या हाताक धरून चलता पोतून म्हणया आतां हांव व्हडा संतोषान आसा संतोषान आसा संतोषान आसा आतां हांव व्हडा संतोषान आसा जेजूच्या हाताक धरून चलता प्रेज द लॉर्ड आमी संतोषान आसा म्हण आमची भयण नाचता आनी म्हाका भायर ब्रदर आमचो मायकल एक नाचता दिसता थोडी मातशा वज्याच्या भारान आसलेल्या भाशेन दिसता तेन्ना म्हाका एक भयणीचो उगडास येता एक भयण खंय वजें माथ्यार मारून चलताली आनी तिचें वजें खंय तिका जड जायत गेलें पूण ती देव बिरांतीन देव मोगान सदांच मागणें करताली आतां तेरसाचें कोंत घेतलें खंय आनी मागणें करीत आसा आनी म्हणटा सायबा हें म्हजें वजें जड जालां हें ल्हव करूंक हांव तुज्या लागीं मागतां म्हाका कोणूय तरी धाड हें वजें ल्हव करूंक अशें मागणें करीत करीत वेता खंय आयकोता भयणी ओके ताका एक खंय गाडेकार मेळ्ळो सजमलें आनी जेन्ना गाडेकार मेवलो आनी तो म्हणूंक लागलो भयणी तूं येता जाल्यार म्हज्या गाडयेचेर बस हांव जावं सायबा म्हणूंक लागलो ती म्हाका एक गाडेकार तरी देवान धाडलो देवा तुका देव बरें करूं आर्गां जेजू तुका तुवें म्हाका गाडेकार धाडलो आनी हें वजें म्हजें ल्हव जातलें आतां आनी ती खंय गाड्याचेर बसली फुडें गाडो जाणात तुमी बैलांचो गाडो न्हू तो सकाळ खटो 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 करीत वयता गाडो
वयता वयता हे भयणीक खंय उदीक जोड जायत लागोंक लागलें आनी ते म्हणटा सायबा तुवें कसलो गाडेकार धाडला म्हाका म्हजें आजून जोड जाल्लें आसा आनी हो कसलो खोटो 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 करून गाडेकार धाडला एक बरो गाडेकार तुवें धाडूंक नाका आसलो तिचें वजें ल्हव जावंकच ना कित्याक जाय कित्याक ती गाड्याचेर बसल्या आनी वजें तकलेचेर माथ्यारूच दवरना तें वजें कोणें दवरपाक जाय आसलें सोकलाक कोणें दवरपाक जाय आसलें भयणी जोणेकल्यान न्हू वजें जोणेकल्यान सोकलाक दवरपाक जाय आसलें आमचेय वजें जोणेकल्यान सोकलाक दवरचें आनी तें जेजूशी दिवचें आनी जें कसलेंय पातकाचें वजें आसा तें दर्यान शेवटून उडोवचें आनी तेन्ना ही खुशालकाय संतोश आमचे भितर येतलो परतून जेजू ओझे काडून दोर्यान उडयले जेजू ओझे काडून दोर्यान उडयले आनी केदी सुगडास येवचो ना जेजू ओझे काडून दोर्यान उडयले जेजून ओझे काडून दोर्यान उडयले आनी केदी सुगडास येवचो ना संतोषान आसा आतां हांव व्हडा संतोषान आसा जेजूच्या हाताक धरून चलता पसून म्हणया आतां हांव व्हडा संतोषान आसा आतां हांव व्हडा संतोषान आसा जेजूच्या हाताक धरून चलता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. केन्ना संतोशान आमी जाता अशें ल्हव जालें म्हणटोच न्हू जे काडून दर्यान उडयले तें भायर उडयतोच हाय जीव संतोशान भोगतलो कसलेंय दर्ये आमी वजें घेवन आयल्यात जाल्यार जावं कोण पिडेचें वजें कसलेंय रिणाचें वजें त्रासाचें वजें चिंतनाचें वजें भुरग्याचें वजें सिर्विसेचें वजें जायते तरेचीं वजीं आसात थोडीं वजीं आसात कोणाक तरी म्हाका फावो तसलो सांगाती मेळोंक ना सांगातीन मेळोंक ना व्हंकल मेळोंक ना न्हवरो मेळोंक ना सिर्वीस मेळोंक ना ही सगळीं वजीं आमी घेवन भोंवतात आनी जीं कोण वज्याच्या भारान चेपल्यात ती वजीं आमी जेजूशी दिवंक आयज देव आमकां आपयता दर एकल्याक देव आमकां आपयता आनी वजीं दवरात म्हणटा आनी हांव तुमच्या काळजांत म्हजो मोग वतोंक सोदता तर जेजू म्हाका एकल्याक आपयता आनी आपलो मोग तो दाखयता देवाचो मोग पळोवपाक जाय जाल्यार जेजूशी येयात जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता कसो पळया जेजू आमकां आपयता गायनांतल्यान आमी जेजूचो मोग काळजांतान परगट करुया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कोण आपयता जेजू आपयता तर जेजू आपयता जाल्यार आमी खुशाल जावया आनी कशे भाशेन गावया जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळीं येया
जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी येया एकल्याक आपयना जेजू जेजू सगल्यांक आपयता तर सगळी जेजूशी येवंक जाय जेजू सुजमोली जी आमची घरां आसात आनी खंयसर आसात तांकांय आमी जेजूशी हाडुया आनी तेच खुशालकायेन तांकांय भरुया प्रेज द लॉर्ड तर ह्या गायनांतल्यान आमी जेजूक आपयता म्हणून या जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी येयात जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी येयात वोय 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 मागानी पोले तुका ते मेवतेले दारार ताच्या माल्या दारू गोटेले वोय 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 मागानी पोले तुका ते मेवतेले दारार ताच्या माल्या दारू गोटेले प्रेज द लॉर्ड प्रकाशने 3:20 अशें म्हणटा हांव तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा दाराचेर माता जो कोण म्हजो ताळो आयकोन म्हाका दार उक्तें कोत्ता ताच्या घरांत हांव भितर सोदतलों ताच्या सांगाताक रावतलो ताच्या सांगाताक जियेतलो आनी तुमकां शांतीन भोगतलो आयज जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजाच्या दारार उबो आसा आनी काळजाच्या दाराचेर माता जो कोण जेजूचो ताळो आयकोन ताका आपलें दार उक्तें कोत्ता ताच्या काळजांत जेजू भितर सोदतलो आनी ताच्या सांगाताक जियेतलो आनी शांतीन भोगतलो तर सगल्यांक आमी परतून आपया जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी येयात जेजू जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी येयात वोय 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 मागानी पोले तुका ते मेवतेले दारार ताच्या माल्या दार गोटेले वोय 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 मागानी पोले तुका ते मेवतेले दारार ताच्या माल्या दार गोटेले जेजू तुका आपयता जेजू तुका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू तुका आपयता सगळी येयात जेजू तुका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू तुका आपयता सगळी येयात वोय 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 म्हाका पोले तुका ते मेवतेले दारार ताच्या माल्या भरूंक जाय ते पळय खालसांत जेजून तो मोग जो दिला आमकां ते आमकां मेजूंक मेवता कितलो मोग दिला जेजून आमकां खूब दिला न्हू सो विचित्र तो मोग देवाचो विचित्र तो मोग शॉपार गेल्यार मेवता तो मोग खंय कोणेन आमकां दिल्यार तसलो मोग मेवता देव दिल्यार तो मोग मेवता हां देवान आमकां ऑलरेडी तो मोग दिला आमकां मोगान देवान बोडला जेजू आयज तुका आनी म्हाका सांगूंक सोदता की तो तुजो मोग कोत्ता जोरी तुमकां दिसता की म्हाका कोण ना म्हाजो मोग कोण करिना हांव एकलें हा अरे यार घरांत सगळीं म्हाका केण्ण्यो कोत्तात ऑफिसान सगल्यो म्हाजेर फकाणां कोत्तात पूण खरें म्हणल्यार देव आमकां एकल्याचो खूब मोग कोत्ता आमकां मेजूंक जायना पळय तितलो मोग कोत्ता आमकां पळोवंक जायना तितलो मोग कोत्ता सो हो विचित्र मोग जो देवाचो आमी तेका आर्गां दिवया कित्याक कोणेनूच आमकां असलो मोग दिवंक शेकोना जायना आनी मेवचोय ना विकत्यो गेल्यार विचित्र मोग तो देवाचो मोग ओजापाचो बोव उच हात तोर पावना बोव खोल थाव तोर मेळोना बोव रुंद मीत मेर नासलोलो कहलो मोग मोग ओजाबाचो
मोग अजाबाचो विचित्र मोग तो देवाचो विचित्र मोग तो देवाचो विचित्र मोग तो देवाचो मोग अजाबाचो विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त देवाचो मोग अजाबाचो विचित्र विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त देवाचो मोग अजाबाचो बोच हात तोर पावना बोल ताव तोर मेवना बोल मीठ मेद नासलोलो मोग अजाबाचो बोच हात तोर पावना बोल ताव तोर मेवना बोल मीठ मेद नासलोलो मोग अजाबाचो विचित्र विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त देवाचो विचित्र मुक्त हात तोर पावना बोल ताव तोर मेवना बोल मीठ मेद नासलोलो मोग अजाबाचो संतोषिया Sontosia, 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 Deva Shaburgyano. Sontosia, 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 Deva Shaburgyano. संतोषिया Sontosia, Sontosia, Uruya, 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 Deva Shaburgyano. Uruya, 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 Deva Shaburgyano. Natsuya Natsuya, 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 Deva Shaburgyano. Natsuya, 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 Deva Shaburgyano. Gumuya Gumuya, 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 Deva Shaburgyano. Gumuya, 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 Deva Shaburgyano. Vengoya Vengoya Vengoya, 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 Deva Shaburgyano. Vengoya Vengoya, 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 Deva Shaburgyano. Vengoya Vengoya, Shaburgyano. Vengoya, 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 Deva Shaburgyano. Hasuya Hasuya, 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 Deva Shaburgyano. Hasuya Hasuya, 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 Deva Shaburgyano. Hasuya Hasuya, 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 Deva Shaburgyano. Hasuya, 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 Deva Shaburgyano. Boksuya Boksuya, 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 Deva Shaburgyano. Boksuya, 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 Deva Shaburgyano. Praise the Lord. Toklei किती बसलंय आ आई किती उतर म्हणलें भयणी कितें म्हणलेलें गो आ भयण म्हणटा बगसुया आ
तुमकां कितें दिसलें बसूया अशें दिसता जेन्ना बॉक्सोणें मागलें म्हणटोच हांव कित्याक ताका बक्षितलें हांवें कितें ताका वायट केलां हांव ओगीच बसतलीं बसूंक आमकां सोंपें दिसता बसूंक आमकां आगोड लागता आनी जेन्ना पुरेन आमी एकामेकाक बक्षिची ना हो मोग भितर वयचो ना कोणाचो राग धरून आयल्यात कोणाचें कितेंय तरी बक्षिनासतना आयल्यात पयलें ते हांगाच रावन बक्षात तेन्ना तुमचे भितर देवाचो घोशघोशीत मोग वयतलो आनी घोशघोशीत झरयो तुमच्या काळजांत भितर फुट्टल्यो कसल्यो मोगाच्यो तेका ते पासत कोणाकूय कसलोय राग कोणाचें वायट मनांत कितेंय तरी घेवन आसा तें पयलें सगलें मनांतलें कुशीन काडात इलीच घडीभर उगडास करात हांवें कोणाक दुखयला कोणें म्हाका दुखयला कोणाक अपमान केला कोणाक त्रास केला कोणाचो राग घेवन आयला कितेंय आसूं पयलें देवा लागीं बक्षणें मागुया आनी ताका आमी बक्षुया तेन्नाच की आमकां हो सगलो संतोश कुशलकाय शांती देव दितलो दुसऱ्यांचेर नदर मारिनाकात हे वेळार आपलेच भितर जण एकल्याचेर नदर मारुया तेन्ना जेजू म्हाका आनी तुका आपयतलो आपल्या सांगातान चलूंक जेजू म्हाका आनी तुका तुज्या भुरग्यांक तुज्या घरकारांक तुज्या घरकान्नीक तुज्या आख्खेच फामिलीक आपयतलो आपल्या सांगातान चलूंक जेन्ना हो राग वायट आमच्या मनांत धरून आसात जाल्यार आमच्यान एकामेकाच्या सांगाताक चलूंक जायना गुडी आमच्या घोवाचो बायलेचो भुरग्यांचो माय पायचो भाव भयणाचो शेजाऱ्यांचो राग धरून आसात जाल्यार एका सांगाताक आमी चलूंक वो रावूंक वो जिवूंक आमच्यान जावचें ना ह्याच खातीर देव आमकां आपयता तुजें वजें भार आसा तो काडून उडय आनी म्हज्या सांगाताक चल म्हज्या पावलांचेर पावल मारून चल केद्देय व्हडलें तुजें वजें आसूं केद्देय व्हडलें तुजें पातोक आसूं तें तूं घेवन रावूं नाका हें सगलें सोडून दी आयज ह्याच खातीर जेजून तुका हाडला आपल्या सांगाताक चलूंक आनी जेजूच्या सांगाताक चलूंक सोदताय जाल्यार तो म्हणटा तुजो कुरीस उबार आनी म्हज्या फाटल्यान यो आसाय काय आमी तयार आमचे कुरीस उबारून जेजूच्या फाटल्यान ताचो पाटलाव करूंक ते पाटलावदार जावूं आयज जणेक एकल्याक देव आमकां होच विचार कोत्ताय आसाय तुका कशी म्हज्या फाटल्यान येवंक म्हज्या पावलांचेर पावल मारून चलूंक आसाय तुका म्हजो काळजांतान मोग करूंक खुशी आसा तुका जाल्यार ही ओजी सगली सोडून यो जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलोवंक पातकाच्या सांगातान न्हय वायटाच्या सांगातान न्हय दुखीचे पिडेच्या कोश्टाच्या सांगाताक न्हय पूण जेजूच्या सांगाताक चलोवंक म्हाका तुका तुज्या आख्खेस घराब्याक आयज आपयता हें सापोडे देवान आमकां दर एक एकल्याक नांव काडून आपोवणें केल्लें आसा ती आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक आयज हांगा आयल्या जेजू म्हाका आपयता जेजून म्हाका आपयला आमकां तर कोणें आपयलो जाल्यार काजराक कसले फंक्शनाक आमी म्हणटा म्हाका उमक्या मनशान आयज आपयला म्हाका आमंत्रण दिलां म्हाका थंय वचूंक जाय हांव सगलो वावर धंदो कितें आसा तें कुशीत दवरता आनी त्याच्या आपोवण्याक हांव तयार जाता आयज तुमी जेजूशी आयल्यात हें जेजूचें आपोवणें तुमी मानून घेतलां देखून तुमी सुभागी आनी तुमकां देव आयज मोगान दामून चापून भरून धाडटलो कित्याक जेजूच्या सांगाताक आमी चलतलीं तर जेजू म्हाका आपयता तुका आपयता आपल्या सांगातान चलूंक ह्या गायनांतल्यान आमी वाकाणटले तेन्ना कुशालकायेन चलुया जेजूच्या सांगातान आमी चलता वजेच्या भारान आमी चापोवन आसना दुखांत पिडेत आमी आसल्यार पुऱ्यान जेजूच्या बराबर चलतलीं तेन्ना तुमची दुखां जेजू पुसतलो पिडा तुमची नपयत करतलो सगळ्या कश्टांतली पिडेंतली तुमकां निवाडटलो आनी पातकांतली पुऱ्यान तुमकां नितळ करून जेजूच्या सांगाताक आमी चलतलीं हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जेजू आपयता जेजू आमकां आपयता कुशलकायेन वचुया जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां आपयता सोगलीं येयात वय 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 जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां आपयता सोगलीं येयात वय 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 मागादी पोले तुका ते मेवतेले राताच्या माल्या दार उगडलेले प्रेज द लॉर्ड कितल्या जाणांचे दार उगडलां जाल्यार हें दार उक्तें केलां त्या दारांतल्यान आमी जेजू सांगाता कांतां चलुया सजमले आनी तें गायन गायतले हे भाशेन जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलू एकामेकाच्या हाताक धरून जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलू मेवली खोशी म्हाका मेवली शांती म्हाका मेवली खोशी म्हाका मेवली शांती म्हाका मेवले नवे जिवीत म्हाका प्रेज द लॉर्ड सजमोली आनी जी खुशी मेवल्या ती एकामेकाक सांगुया एकामेकाची सांगाताक एकल्याक घेवन रावूं नाका सुजमोली एकामेकाक वांटुया आनी वांटता तेन्ना कितें घडटलें आमची आदली म्हणटाली वांटून खायल्यार पोट भरता म्हणून जर तुमचें पोट भरूंक जाय काळीज खुशाल जावंक जाय तुमची खुशालकाय वांटून खावया सुजमोली तर आमी परतून गावया जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलू जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलू मेवली खुशी म्हाका मेवली शांती म्हाका मेवली खुशी म्हाका मेवली शांती म्हाका मेवले नवे जिवीत म्हाका मेवले नवे जिवीत म्हाका जेजू तुका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगातान चलू जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता आपल्या सांगा मेवले नवे जिवीत म्हाका मेवले नवे जिवीत म्हाका प्रेज द लॉर्ड हो साऊंड मदें मदें कित्याक बंद जाता जाणा तुमी कितलो पासून मोग देवाक परगोट करता तें आयकूं सुजमोली प्रेज द लॉर्ड देवाक व्हडल्यान ताळो मारया तोच असलोच मोग आमी देवाक दिवंक आनी देवाचो घेवंक आयल्या हो मोग मीठ मेर नासलेलो शीम मेर नासलेलो मोग तो जेजून म्हाका आनी तुका एक एकल्याक आपयल्या ह्या मोगांत आमकां भरूंक मोगा वसलें व्हडतें देणें आनी कांयच ना जर कोणाक मोग मेवला ताका देव मेवलो सगळें मेवलें तर हें सगळें दितलो देवूच देव म्हणल्यार मोग आनी हो मोग जर तुका मेवला जाल्यार तुजें जिवीत पाड जालेलें आसपाचें ना तुजें जिवीत पिडेंत पडलेलें आसपाचें ना तुजें जिवीत ओज्याच्या भारान चपलेलें आसचें ना तुजें जिवीत दुखांत पडलेलें आसपाचें ना तुजें जिवीत सुखांत शांतीन बोल्लेलें आसतलें Can we have the lyrics for Toots Mozer Somi, please? हे गायन आमी गायता तेन्ना मोनान तोंडान
आनी काळजान गावोंक. तूच म्हजो सोमी, उतरांनीच न्हय, पूण हांव म्हज्या मनांतान मानता, म्हज्या काळजांतान सोत मानता आनी तोंडान उचात्ता. आनी जेन्ना तूं तोंडान उचात्ता तेन्ना तुजो भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा इल्लोसो तुजो भावार्थ वाडलो जाल्यार तुका जायते माग मेवतले. तर ह्या वेळार उतरां तोंडांतल्यान आमच्या काळजांतल्यान ती भायर सरोन दी आनी आमकां देवाची घोशीत कृपा मेवतली आनी देवाक महिमा फावो जातली. तर ह्या गायनांतल्यान आमचें दान मोन सगळें जेजूचेर आमच्या सोडवंडाराचेर दवरुया आनी गायन आमचे शांतीपणान आमचे भितर ते घेवया. तूच म्हजो सोमी, तूच म्हजो देव, वाखाणणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो सोमी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. पोतून म्हणया तूच म्हजो सोमी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो सोमी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तुमकां हे उतरां कळ्ळ्यान? तूच म्हजो सोमी. तुमी तुमच्या उतरांतल्यान तुमी वाखाणटात देवाक आनी तुमी कन्फर्म करतात की तूच म्हजो सोमी, जेजू तूच म्हजो देव, वाखाणणी तुका काळजांतावन. न्हय मोतींतल्यान न्हय बोश्ते पूण वाखाणणी तुका काळजांतावन. जेन्ना आमी हे म्हणटात आमी आमचे आख्खे काळजांसान देवाक वाखाणया. तूच म्हजो रोचनार, तूच म्हजो दोनी. तो तुमचो रोचनार? तर आमी सामके काळजांसान सोत मानून म्हणया तूच म्हजो रोचनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणणी तुका काळजांतावन. पोतून म्हणया तूच म्हजो सोमी, म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो सोमी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांतल्यान. वय आमी सोत मानून घेवया. तूच म्हजो दोनी, तूच म्हजो रोसनार. देव बाप आमचो रोसनार. ताणें आमकां दर एक एकल्याक आपल्या हातांनी रोचल्या, बरी तरेन रोचल्या. आपल्या सारक्याची ताणें आमकां रोचून हाडल्या. आपले सारके आनी देवाचे सारकें जावन आसा पवित्र. देवान आमकां पवित्रतायेन रोचल्या आनी ह्या रोचणारान आमकां साबार तरेन बरे तरेन सुळंगायल्या. बरें रूप दिलां, बरी देणी दिल्यात, बरे गूण आनी ह्याच मोगान तो आमकां दिसा दिसपोटी बरोवंक सोदता. देवाक जाय आमी सगळीं ताच्या मोगान जियेल्लीं आनी ह्याच खातीर ताणें एकूच आज्ञा आमकां दिली. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक
वांटूंक शिंपडावंक ताणें आमकां वेंचून काडल्या. हे मोगान भरूंक देव आमकां आयज हे सुवातेर हाडटा जाल्यार हो मोग पयले सुवातेर आमच्या घराब्यान आमी वांटूंक गरज. आमच्या घराब्यान जायतो मोग उणें जाल्लो आसा. संवसाराच्यो जायत्यो वस्तू घडये भितर सरल्यात. आमच्या घरांत गुडये रोजार तेर्स मागणे हे जायते उणें जालां आनी संवसाराच्यो वस्तू भितर सरल्यात. मागणे एक व्हडलें देवाचें देणी, तें एक व्हडलें हात्यार आमच्या जिवितांत. आनी जिजून पासून म्हणलें तुमी ताणण्यांत पडोना जावंक मागणी करात. कितले पासून आमी मागणे कोत्ता काय, कितलो वेळ आमी मागण्यांक दिता काय, आमचे मागणे कशे भाशेन जाता काय. देवाक जायते भाशेन देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे मागणे आमी देवा मुखार घालता काय. ओ म्हाका जाय ते तसले मागणे करून एक आपसवार्थी कसो हांव मागता काय, हांव म्हजेंच बरेंपण मागता काय. असले तरेन जायते तरेन हांवें म्हजेंच चिंतलां, म्हजेच विशीं मागणें केलां. जायते फावटी घडये हांवें दुसऱ्यांचें वायट जावंक मागणें केलां. जायते फावटी हांवें दुसऱ्यांचें वायट चिंतना धरून मागणें केलां. जायते फावटी घडये हांवें दुसऱ्यांचो राग मनांत काळजांत बाळगून मागणें केलां. असले मागणे देवाक मानता काय. आयज आमकां मागता तें कित्याक मेळना काय. एक व्हडलो प्रश्न आमकां पडलेलो आसा. फुडें जायतीं जाणां म्हणटात आमी कितले म्हयने जाले, कितले दीस जाले, कितलो काळ जालो, कितलीं वर्सां जालीं मागत आसा पूण देव आमचे मागण्याक जाप दिना, ताका आयकोंक येना काय. देव आमचो बेरो काय. असली आमची देवाचेर शेण करपाची मागणी आमी देवा मुखार घातल्या. आमचे मागणे बोळ नासलेले जालां. आयज ह्या मागण्या विशीं आमी अदीक नियाळ कोत्तले. मागणें कितलें गरजेचें, मागणें कित्याक गरजेचें, कशे भाशेन मागणें जावचें आनी मागणे वरवीं आमकां कितें मेवतलें हाचेर आयज दीसभर आमी नियाळ कोत्तले. आनी फाल्यांच्या दिसाक जें आमचें कितें चुकलां ताचे विशीं आमी बोगसणे मागतले. ह्या 2 दीस आमकां भोव व्हडते दीस जातले. जायते फावटी घडये आमी चुकले सुटका पूण आयज मेवली म्हूण आमी सोत मानुया. आनी आमचे मागणे एक देवाचो संबंद वाडोवंक, देवाचो मोग आमच्या काळजांत अदीक रिगूंक आयचे जे आमचे भाव भयण आमकां आधार दितले ते आयकूंक आमचे कान आमी उक्ते दवरुया. आमची काळजां आमची उक्ती करुया. आमचें दान मन देवाच्या उतराचेर दवरुया. आनी हेंच करूं आयज आमी ताची कृपा आमचेर एक एकल्याचेर, हांगा आसलेल्यांचेर, आमची घोडी सोयरी दायरी पयस आसलेल्यांचेर, आमच्या घराब्यांत आसलेल्यांचेर, घोडी हांगा येवंक सोदतालीं ती पावोंक ना तांचेर सगल्यांचेर ही कृपा मेळोवंक आनी ताका मागण्यांचो फळ तांचेरूय पावोंक दुनिया तूं ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आनी आमची भाव भयणांकूय चुकल्यांत जाल्यार ताका बोगसणे दिवंक तयार करूंक दुनिया. ह्या 2 दिसां मदीं आमची सगळी मागणी तुका उबारूंक आनी आमी तुजे शब्दान शिकोवंक दुनिया. आयज आमी आयल्या दुनिया, आमकां तूं निराशी करून धाडचो नाय म्हूण आमी तुजेर विस्वास दवरता आनी तुजेरूच भावार्थान तीर रावता. तुवें म्हणलां जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका हांव केन्नाच सांडचो ना. होच विस्वास आमी देवाचेर दवरुया आनी ह्या मागण्यांत देवाची कृपा आमचेर एक एकल्याचेर देवय म्हूण आमी सगळीं ह्या वेळार बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक आनी सायबीण मांयक आमचे हात उक्ते करून उलो मारुया. ओमान मुरये कृपेन बोल्लुले सोर्वेस्कोर तुजे ताय आसा. वस्त्र्या मध्ये तूं सदोय आनीक सदोय तुजो पूत येशू. भागीत बरे देवाचे माये
आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सरता आमेन. आमेन. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. प्रेज द लॉर्ड. आमची भयण आमकां ती कोंकणी तितली उलोवपी न्हू, इंग्लिशीन उलोवपी तरी आसतना आयज आमकां तेंको आदार दिवंक आयिल्ल्या पासत हे भयणी पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनीक आमचे भाव हे दोग आमचे भाव एक भाशेन एका तेंपार सांडलेले पूण आयज ते मेवल्यात आनी देवाची परगटणी करपाक वाजोवपाक आनी गायन गावपाक आयल्यात. आमचो भाव आमकां तेंको दिवपाक आयला तो तांचे पासत आमी देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. गॉड ब्लेस यू. बसी गोवाय दीत. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning. देव बरो दीस दिवं. कशी आहा तुमी सगळीं? बरी आहा? आशिर्वादान भरल्यान जेजू कारका. तर ब्रदर जॉन्सन आणि न्यू क्रिएशन होम आणि जीसस क्रायस्ट इज लॉर्ड मिनिस्ट्री हांच्या नांवान तुमकां हांव माये मोगाचो येवकार दिता. गॉड ब्लेस यू. तुम्ही आयज तुमचो इतलो वेळ काढून आयज आमच्या सांगाती तुम्ही येयल्यात. देवाचें उतर शिकूंक खूब खुशालकाय भोगता. जायतीं कामां आसलीं आसतलीं तुमकां पूण सगळें कुशीन दवरून तुम्ही आयज येयल्यात म्हणून आनी एक पावट देवाक ताळयो पेटोवन दिनवासुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. कोणी आयज पयलेच फावट येयला? कोण ना न्हू? बरें आसा. एक दोन. व्हेरी गुड. तुमकां परतून जी नवीं आयजूच फर्स्ट टायम येयल्या तांकां काळजांतल्यान तुमकां ह्या देवाच्या घरान देवाचें उतर नियाळूंक आनी वोदी करून मागण्या वयर कांय वस्तू शिकपाक माये मोगाचो येवकार. हालेलुया. थँक यू जीजस. जेजू कारगा. आमचे हात उक्ते करुया. आनी आतां आमी जें आमकां कितें जाय तें आमच्याच तोंडांतल्यान आमच्याच उतरांतल्यान घडून हाडूंक आमी सुरवात करुया. कित्याक आमच्या उतरांक पदवी आसा आनी हीच उतरां वापरून जें आमकां कितें आमकां जाय तें आमचे हात आतां उक्ते करून आमी बरोबर म्हणुया. जेजूच्या नांवान हांव बेसांवांनी बोल्लां. जेजूच्या नांवान म्हजो घोराबो आशिर्वादान भरला. जेजूच्या नांवान म्हजी सोयरीं म्हजी शेजाऱ्यां आशिर्वादान भरलेलीं आसा. जेजूच्या नांवान म्हजे दुस्मान आशिर्वादान भरलेले आसात. जेजूच्या नांवान हांव आनी म्हजी सगळीं घरचीं बरे भलायकेन आसात. बरे भलायकेन आसात. म्हजो घोराबो बरे भलायकेन आसा. जेजूच्या नांवान म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. जेजूच्या नांवान देवान म्हाका खेरीतपणीन माखलेलो आसा. जेजू म्हाका बोगसणे मेळ्ळेले आसा. जेजूच्या नांवान आनी ताच्या रोगतान म्हाका नितळ केलेलो आसा. म्हजीं भुरगीं जेजूच्या नांवान आनी ताच्या रोगतान नितळ आनी निर्मळ आसात. म्हजो धन्नो
जेजूच्या नावान आशीर्वादान बोललो आसा. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. 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 थँक यू जीजस. आर्गा तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. वखाणी तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस. आयची ही पयलें उलोवप जाता तें मागण्या वयर. आनी हें सुरू करचे आदीं एक ल्हानशी काणयेन सुरू करता. बरे करून आयकात ही काणी. हे काणयेंतल्यान मागीर आमी फुडें या. दोग मनीस दर्यान वयता. ते पूण अवचीत अशें जाता की तांची पळय बोट आसता ती एका तुफानाक सांपडटा आनी तुफानाच्या वाऱ्याच्या नेटान ती पयस एके सुवातेर पावता जे सुवातेचेर कोणूच मनीस जियेना. हालेलुया. थँक यू जीजस. एका म्हणटा हांव आयलँड जुंये एका जुंयार पावतात. बोट तांची फुट्टा. जुंयार पावतात. जुंयार पावल्या उपरांत ते दोग जाण अशें चिंतात हे सायडीन एका जुंयाच्या तूं राव, हे सायडीन हांव रावतां आनी आमी रावया हांगासर. आमकां कसलो तरी आलाशिरो कसलो तरी हेल्प मेळो पसून आमी हांगासर रावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर ते दोनूय भागांनी रावतात. दिसाचे एकामेकाक मेळटात. एकामेकाच्या सांगाताक केन्ना केन्नाय वेळ सादता. एकलो तितूंतलो अशें मागणें करता, सायबा आमकां जेवण दी. आनी दुसरे सकाळी पळयत जाल्यार जो पळय मागला ताच्या दारा मुखार देव जेवण धाडटा. आनी पयलो पळय आसता एके सायडीन ताका जेवण मेळना. दुसरे दिसा होच भाव दुसरे मागणें करता आनी म्हणटा, सायबा सर पळयता देवा आमकां एक धाकटुलें बिराड दी, म्हाका एक धाकटुलें बिराड दी. अशें व्हडल्यान तो मागणें करता. हालेलुया. आनी ताका देव एक धाकटुलीच खोपटी फावो करता. पूण ह्या वद्दान पळय दुसरो इश्ट आसता तेका कांयच आसरो आसना. तो बाबडो झाडाच्या पोंदाक रावता. तिसरे दिसा हो इश्ट आमचो देवा लागीं मागता म्हणटा, सायबा म्हाका एक सांगातीन दी. आनी देव तेका एक अस्तोरी सांगाती फावो करता. पूण ह्या इश्टाक आमच्या ह्या वद्दान पळय रावता तेका बाबड्याक तो एकसुरो आहा, तेका आसरो ना, बिराड ना, जेवण सारकें ना. आनी तो बाबडो उगीच कितें मागणें करता. चवथे वा पांचवे दिसा हो इश्ट आमचो जो ह्या वद्दान रावतालो जुंयाच्या तो अशें म्हणटा, देवा आमकां एक धाकटुली बोट धाड आनी म्हाका ह्या जुंयायलो व्हर आनी म्हाका खंय तरी घरा पावय. देव अशें करता, ताका एक धाकटुली बोट ताच्या जुंयाशीन उबी करता. तो खुशालकायेन वता, आपले वस्तुरे घेवन तो बोटीन भितर सरता आनी वचपाची तयारेक लागता. आनी त्या वेळार तो एक ताळो आयकता
आनी तो ताळो देवाचो अशें ताका म्हणटा, इश्टा म्हज्या, दोगूय तुमी बराबर ह्या जुंयार पावलेले. तूं आतां चल्लोय आनी तेका सांडटाय, एकसुरोच सांडटाय हांगासर. आनी हो इश्ट तारवार चडलेलो आसता, धाकटले बोटी चडलेलो आसता. तो म्हणटा, सायबा हांव कितें करूं? तो घडयेक मागणें करीत नासलो, तेका लागून तेका कांयच मेळोंक ना. हांवें तुज्या लागीं मागलें आनी तुवें म्हाका सगळें दिलें. हालेलुया. म्हणटच देव तेका सांगता, ना, तशें न्हय तें. तूं रात दीस जायत्यो वस्तू व्हडल्यान मागतालोय, तेच त्या वेळार तो तुजो इश्ट कितें करतालो जाणाय? तो जेवण मागता, तेका जेवण फावो कर. अशें म्हणून तो देवाक प्रार्थना करतालो. तो आपल्या खातीर मागनासलो. कोणा खातीर मागतालो? त्या इश्टा खातीर मागतालो. आनी ते त्या वक्तार तो मनीस जो पळय तारवार चडलेलो, तो देंवता, दिमी घालता आनी देवा लागीं बोगसण मागोन ताचेशीन वयता आनी ताका म्हणटा, यो म्हजे सांगाती. कित्याक? तुका लागोन ह्यो वस्तू सगल्यो म्हाका फावो जाल्यो तुज्या मागण्या उद्देशी. हालेलुया. आमी कितें करता हांव जायते फावट? मागणें कोंकणींतल्यान ब्युटिफल, इंग्लिशींतल्यान मातशें प्रेयर, डिफिकल्ट समजपाक. पूण मागणें कोंकणींतल्यान एकदम इजी. माग आणे म्हणजे वचोन वचोन देवा लागीं माग 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 आनी माग. म्हाका सर्वीस दी, म्हाका भलायकी दी, म्हाका घर दी, म्हाज्या भुरग्यांक बरो नवरो दी, व्हंकल दी, हें दी, तें दी. माग 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 आनी माग. मागणें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तर आयज पयले सुवातेर आमी मागणें म्हणजे कितें तेजो अर्थ थोड्या भितर पयले सुवातेर सोजमुया. पयल्या भागान वॉट इज द मिनींग ऑफ प्रेयर? मागणें म्हणजे कितें थोड्या भितर शिकुया. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी आमच्या मागण्यांक फळ मेळ्ळो ना कित्याक, कसल्यो अडचणी आहात मागण्यांक फळ मेळ्ळो ना जावपाक, हाचेर तसो आमी नियाळ करया. 2 भाग करया. तर पयल्या भागान एक फामाद बरोवपी अशें म्हणटा, प्रेयर इज ए कनेक्शन बिटवीन गॉड आवर क्रिएटर एंड द क्रिएशन. मागणें जावन आसा कनेक्शन, कम्युनिकेशन. कोणा मदेकाद? देवा मदेकाद आनी रोचणे मदेकाद. रोचणे म्हणजे कोण? आमी सगळीं जी हांगा बसल्या ती जावन आसात देवाची रचना. मागणें जावन आसा कम्युनिकेशन, भासाभास. कोणा मदें? रचणारा मदें आनी आमच्या मदें. प्रेयर इज ए कम्युनिकेशन. मागोपूच न्हू तें, हें दी तें दी न्हू. It's a communication. रचणारामध्ये आणि आमच्यामध्ये. दुसरें आनी एक फामाद बरोवपी अशें म्हणटा, प्रेयर इज ए इन्विटेशन फॉर गॉड. मागणें जावन आसा एक आमंत्रण देवाक. तुम्ही म्हणटले आमंत्रण, इन्विटेशन देवाक कित्याक? देवाक आनी कित्याक इन्विटेशन जाय? कित्याक? उत्पत्तीच्या पुस्तकार पयल्याच आवेसोरान
28वे वळीर कितें म्हणटा तें पळोवया, मातशें आयकुया. इन्विटेशन कित्याक तें सोजमोदेलें मागीर तुमकां. कसलो कोवीद आमी देवाक दिता पळय तो. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी ती तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतले मासलेचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीचेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. कोणाचें दोनीपण चलयात? म्हजें दोनीपण चलयतलो हांव म्हणलां देवान. परतून वाचता, आयकून घेयात आं. सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीचेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. हालेलुया. कोण हें दोनीपण चलोवंक जाय? ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तका प्रमाणे ह्या संवसारान कोणें दोनीपण चलोवंक जाय सगळ्याचेर? आमी मनशांनी. देवान अधिकार दिला आमकां. पूण मागण्यान आमी कितें करता? मागण्यान आमी देवाक आमंत्रण करता. वी आर इनवायटींग गॉड. आमी देवाक आमंत्रण करता. आमचे परिस्थितीन कितें जें पळय चलता वो कितें आमचे लागीं जायना करपाक, ते परिस्थितीन आमकां मजत करपाक. वी आर इनवायटींग गॉड इन टू आवर सिट्युएशन अँड गिवींग हिम परमिशन. देवाक आमी आमंत्रण दिवन ताका आमी परवानगी दिता आमच्या जिविताच्या प्रश्नांचेर. हांगासर दोन बाजू आसात पळय. देवा विरीत आमच्यान कांय करूंक जाय. सारकें? विदाउट गॉड वी कॅनॉट डू एनीथिंग. देवा विरुद्ध आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी देवाच्यानूय मनीस नासतना कितें कांयच करूंक जायना. म्हणजे देवाच्यान आमच्या जिवितान कांय करूंक जायना आमची परवानगी नासतना. God cannot intervene in our lives without our invitation. समजता तुमकां? यू अंडरस्टँडिंग? एका दोन बाजू आहा. देवान जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना सगळो अधिकार काडून कोणाक दिलो? मनशाक दिलो. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. आतां ह्या अधिकाराक दोन बाजू कश्यो आसात. देवा विरुद्ध आमच्यान कांय करूंक जायना आनी मनशा विरुद्ध देवाच्यानूय कांय करूंक जायना. मनशा विरुद्ध म्हणजे आमच्या परवानगी बगर देवाच्यान आमच्या जिवितान कांयच करूंक जायना. मागणें जावन आसा परवानगी. मागणें जावन आसा आमंत्रण. प्रेयर इज ए इन्विटेशन. आमंत्रण कोणाक? आमंत्रण कोणाक? व्हडल्यान देवाक. कितें करपाक? आमच्या जिवितान भितर सरून जें आमकां कितें जाय तें घडून हाडपाक. इट्स अ इन्विटेशन. आमंत्रण देवाक. You are inviting God. You are giving him permission to intervene in your life. आणि एक जाणार अशें म्हणटा, मागणें जावन आसा लिंक, संबंध. देवा मदें आनी मनशा मदें. आतां हें बरें करून समजून घेवया. एक उदाहरण घेवन समजून घेवया. जेम येता कितें करुया? जेम येवना जावपाक. हा जेमे नाकान. आयज जे पळय हो विशय तुमी बरे भाशेन समजशात, जाय त्या बरेपणाक पडटलो. जाय ते प्रश्न हांगा बसल्या थंय सुटावे जातले. पवित्र आत्मो तुमच्या मनान घालतलो. कितें वायट जालां, खंय चुकलां, म्हजें मागणें खंय सारकें जायना. आनी बसल्या थंय जर तुमचे प्रश्न सोडून घरा परवां हांव फाल्यां वयता म्हणसर
कितलीशीच बेसांव येतली. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड जीजस. म्हणटच झेमेचे न्हय. आनी जाणा जायात 10-11 वरांचेर सकाळच्या झेम येवप म्हणजे सगळीं कामां तेजी रे. कोणाची? सैतानाची. खंयच्याय टायमार झेम येवप कितेंय जावप इज नॉट अ गुड सायन. बरी वस्तू न्ही. आतां कोण सीक आहा जोर आहा तें एक सजमय येता. नाजाल्यार गरजे शिवाय खंयच्याय टायमार केन्नाय न्हिदप म्हणजे तुवें सजमोंक जाय. कोण तरी हांगा भोंवता आनी सांगता म्हाका न्हिद रे तूं, मागीर पळया कितें जाता तें. तशें तें म्हणटच जागेर रावात. हो बरोयणार अशें सांगतालो मागणें जावन आसा लिंक कनेक्शन देवा मदें आनी मनशा मदें. आतां उदाहरण दिता. हांव आसा आनी म्हजी घरकान्न आहा समजा म्हज्या घरान. पूण आमचें उलोवप घरान एकदम थोडें म्हणजे म्हाका समज चाव जाय जाल्यार हांव म्हणटा च्या हाड गो म्हाका. मागीर आनी 2-3 वरांनी केन्नाय कितें जाय जाल्यार तेका म्हणटा म्हाका एक हें दी गो, तें कर गो मातशें, फेर मार गो मातशें. इतलेंच. म्हणजे दिसाक हांव बायले लागीं म्हजे फकत 5 फावटी उलयतां. 5च फावटी. बरी वस्त न्हू? नायस थिंग? नो. वॉट इज मिसींग? रिलेशनशीप. इश्टागोत सैरीगोत ना. मोनेपणान आमी जियेता. दुसरें उदाहरण घेवया. भुरगीं आहा. भुरगीं सकाळीं उठलीं कॉलेजीक गेलीं. येयलीं दनपारां जेयलीं मोबायल घेवन बसलीं. सगलो सांजी उठलीं खेवलीं परतून येयलीं जेयलीं नाल्लीं घेवन बसलो. दिसाक ती ओ तुमी तेंच्या लागीं ओ ती तुमच्या लागीं 3 or 4 शब्द उलयतात. मामी पयशे दी गे, रिचार्ज घालूंक जाय. मामी पयशे दी गे, रिचार्ज घालूंक जाय. ती भायर सोदतना बसून मामी आमी कॉलेजीक वयता, हो आमकां आशिर्वाद दी गे, हो कितें कांयच ना. पासूच ना. संबंध लिंक देवा मदें आनी तुमच्या मदें. जितलो तूं उलयताय देवा लागीं तितलो देव तुज्या लागीं उलयता आनी आमचो संबंध कितें जाता? घट जाता. आमी उलयनासतना रावता, मागणें करिनासतना रावता, तितलो आमचो संबंध देवा लागीं इल्लो 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 उणो जायत वयता. आनी मागीर आमच्या आत्मीक जिविताक, समाजीक जिविताक, भलायकेच्या जिविताक, बिझनेसाच्या जिविताक सगळ्या वद्दांनी आमकां मार बसता. कित्याक आमचे संबंध देवा लागीं सारको पातो जालोलो आसा, सारको कमी जालोलो आसा. म्हणटच ह्यो जावन आसात 3 सोंपी हांव म्हणटलो आसलो मिनींग मागण्याचे. मागणें जावन आसा संबंध, मागणें जावन आसा एक कोवीत इन्विटेशन देवाक, आनी मागणें जावन आसा लिंक देवा आनी मनशा मदें. आतां तेसोलोनिकारांक बरोवन बागेवन पावलू मागण्या वयर कितें म्हणटा तें बरें करून आयकुया. 5वा आवेसवर 16वी वळ, 16वी आनी 17वी वळ अशें म्हणटात. बरें करून आयकुया. सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात आनी देवाक आर्गां दियात.
बरें करून पोत्तून म्हणया तें सदांच म्हणा पया म्हाज्या बरोबर सदांच खुशाल रावात. दुसरें थांबोन आसतना मागणें करात. तिसरें देवाक आर्गां दियात. म्हणटूच मागणें हें हालेलुया. थँक यू जिजस. पयलें मागणें जावन आसा देवाक बोजोवपाचें पातोक वळखून घेवपाचें मागणें. हांव बसतां आनी म्हज्या सगळ्या पातकांचेर नियाळ कोत्ता आनी देवा लागीं बोगसणें मागता. आर्गांचें मागणें जितून आमी कांयच म्हणून मागोना पूण देवाक आर्गां दिता थांबोन आसतना. जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हजे बरे भलायके खातीर. जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हज्या फामिली खातीर. जेजू हांव आर्गां दिता तुका कित्याक म्हाका बरी झेम. खाजगी मागणें पर्सनल प्रेयर जें आमी सद्दां वरी करून सकाळचें करूंक जाय उठल्या उपरांत. पर्सनल प्रेयर. सो प्रेयर ऑफ रिपेंटन्स, थँक्स गिवींग, इंटरसेसरी आनी मागीर पर्सनल प्रेयर. वेगवेगळी जावन आसा वेगवेगळी भासाची मागणी जी आमच्यांनी करूं येता. डिफरंट टायप ऑफ प्रेयर. समजता तुमकां फास्ट वयता हांव चड ब्रेक मारूंक जावो. हालेलुया. ब्रेक मारूंक जावो मातसो. समजता फास्ट वयता जाल्यार सांगात आं कित्याक तें सगळें म्हाज्या येयल्यार वचोंक उपकारना तुमकां. म्हणटकीर हें जावन आसा वेरियस टायप ऑफ प्रेयर. डिफरंट टायप्स ऑफ प्रेयर्स. हालेलुया. थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें आतां आमी दुसऱ्या भागांत भितर सरया आनी तो म्हटल्यार म्हत्वाचो भाग. सकाळीं आयज आमचो ब्रादर मिरांदा म्हणटालो आमी जायते फावट एक वोस मागता आनी आमकां ती मेळच ना आनी आमी जायते फावट घोड एक बेजार जाता, निराशी जाता. तर आयज थोडक्या भितर आमी पळोवया वॉट आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर प्रेयर्स. थँक यू जिजस. तर पयली अडचण जावन आसा स्तोत्रांनी मेवता आमकां. साम्स स्तोत्रांनी. स्तोत्रां 60 आनी 66 18वी ओळ. ही ओळ दाखयता आमकां पयली अडचण जेका लागून घोडेक आमची मागणी सारकी जावंक ना. आनी ती ओळ हांव तुमकां वाचतां बरी करून आयकात. वॉट हॅज ऑब्स्ट्रक्टेड माय प्रेयर्स. म्हजी मागणी कित्याक लागून फळादीक जावंक ना. पयलें कारण म्हज्या काळजान जर गुन्यांव आसलो परमेश्वर कधीच म्हाका आयकुचो नासलो. म्हज्या काळजान जर गुन्यांव आसलो परमेश्वर कधीच म्हाका आयकुचो नासलो. बोर्ड तर येवंक ना कांय परवा ना. बरें करून आयकात. म्हज्या काळजान जायत्या वर्सांचे पातक कोमसार करिनासतना लिपून रावलेलें आसा. जाल्यार म्हाका म्हज्या मागण्याचो फळ मेळ्ळो ना.
सोंपें. कांय कारणांक लागून वर्सांची वर्सां एक पातक तुवें लिपोवन दवरलेलें आसाय. वर्साच्या वर्सा तूं कोमसाराक वयताय पूण तें पातक तूं सांगूंक भियेताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें पातक तूं सांगिनासतना पाद्रीक कोमसार जायनासतना तुका येवपाची बेसांवां आसा ती ब्लॉक जाता, बंद जातात. पातक जावन आसा एक वोंत देवा मदें मनशा मदें. म्हणटच हें जावन आसा पयलें कारण, ज्या कारणा उद्देशी आमकां जायते फावट मागणें केल्या उपरांत फळ मेळो ना. कित्याक म्हज्या काळजान एक पातक आसा जें हांवें वर्सांची वर्सां कोमसार करिनासतना दवरलेलें आसा. समजलें सगल्यांक? हालेलुया. सगल्यांक क्लियर जालें? बरें आसा. आतां दुसरें आयकुया. दुसरी अडचण जी मागण्यांचेर आड येता ती जावन आसा मागण्यांचेर दुर्लक्ष करप. निग्लेक्टिंग प्रेयर. दुर्लक्ष करप. हें समजोवपाक बरे भाशेन तुमकां एक उदाहरण दिता. हालींच म्हाका एक इश्ट मेवलो म्हाजो आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो आपल्या म्हणूंक लागलो भायर वचपाक जाय तें ट्राय केली. 2-3 फाटी आपल्याक एजंटान फटयलो. एकूय फाट आपलें जायना. आनी आपल्या गोंयांत शिरीच्यो मेवता थंय म्हणूंक लागलो रोखड्योच सुट्टा आनी कितें जाता आपले आनी तेंच्या दोनयाचें म्हणून कितें जाता वयर सकलो जाता आनी शिरीचेचो सुट्टा. तेन्ना हांवें ताका एक प्रस्न केलो. तूं म्हणलें बाबा सकाळीं उठल्या उपरांत कितें करताय, कसलें मागणें करताय. ताणें म्हाका कितें आनी ही इज ऑलमोस्ट ताका ऑलमोस्ट समज तूं अबावट 40 वर्सांचो आसतलो तो 38-40 कसो आसतलो. म्हाका ताणें अशें सांगलें हांव उठल्या उपरांत म्हणल्यार सांताकुसाची काडटा एक आमच्या बाबा नोवान मारे म्हणटा आनी चल्लो म्हणूंक लागलो आपूण. हें 40 वर्सांच्या दादल्याचें मागणें. मागण्यांक ह्या मनशान महत्व दिवंक ना. ही हॅज नॉट गिवन इम्पॉर्टन्स टू प्रेयर. जस्ट वन आवर फादर, वन हेल मेरी आनी मागीर जालें म्हणटा तो. उपरांत ताका हांवें एक उदाहरण दिलें. बाबा म्हणलें तूं जेन्ना ल्हान आसलोय तेन्ना माय तुका कितें बरयताली. तो सांगलो माय आपल्याक म्हणलो सेरलेक भरताली. वेरी गूड. आनी कितें दिताले, दूद दिताले. वेरी गूड. आनी कितें दिताले, पोटेटोज बटाटे म्हणूंक लागले स्मॅश करून ते म्हणूंक लागले बरोवन दिताले आपल्याक. बरें आहा म्हणलें. आतां म्हणलें तूं एक काम कर, आयच्यान म्हणलें तूं घरा वच आनी सेरलेक खावपाक सुरू कर. इल्लेशें म्हणलें दूद पिये आनी आनी कितें असलें. तेन्ना आमचे थोडे सेरलेक्स आनी दूद आनी कितें. आतां आमी म्हणलें येद्य जाले आमकां सेरलेक्स चलो ना. आमकां शीत जाय, 2 फाटी जेवण जाय, 2 च्या जाय, नुस्तें जाय, मांस जाय, तांती दूद जाय आनी कितल्योश्योच वस्तू म्हणलें जाय आमकां. आनी तूं म्हणलें जेन्ना मायचे उटये नासलोय तेन्ना इतलेंच समज मागणें कोत्तालोय आनी आतां तूं येदो जाल्या उपरांतूय इतलेंच मागणें कोत्ताय जाल्यार कसो तुका म्हणलें फळ मेळटलो जिवितांत तुज्या मागण्याचो. जशें आमी वाडोवंक जाय. वी हॅव टू इन्क्रीज आवर प्रेयर टायम, स्पेशली आवर पर्सनल प्रेयर टायम पळय आसता, खाजगी मागण्याचो वेळ आसता तो वाडोवंक जावो. वाडटा आमचे मागणें कमी 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 जायत वयता. पूण आमचें हें मात म्हणून जायना. हें म्हणजे कितें
हा कितें मग हें म्हणजे कितें जेवपाचें खावपाचें उणें जायना पूण मागणें कितें जाता दिसान दीस कमी जाता आमी दुर्लक्ष घालता वी आर निग्लेक्टींग प्रेयर्स एंड आफ्टर निग्लेक्टींग प्रेयर म्हजें मागणें आयकना म्हाका भायर वचपाचें जायना आमचें बिजनेस सदांच फेल जाता आनी आमच्या घरान स्वता मळाय आसा कित्याक तूं मागण्यांक लक्ष इम्पॉर्टन्स वेळ दिनाय हें जावन आसा दुसरें कारण जेका लागून आमची जायतीं बेसांवां बंद जावन उरता तिसरें जाकोबाचे चिटीर अशें आमकां मेळटा चवथो आवेसवर तिसरी ओळ तुमी गिरेस्काय मागतात आनी देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटोया मोनान तुमी मागतात हालेलुया थँक यू जीजस तुमी गिरेस्काय मागतात पूण कितें देव ती तुका दिना तूं कितें पळय मागताय गिरेस्काय म्हणजे आमी गिरेस्काय म्हणजे पयशांची अशी गजाल करचें न्हू आमी जें कितें मागता तें देव आमकां दिना कित्याक आमचो हेतू बरो न्हू आवर मोटीव इज नॉट रायट आमचो हेतू सारको ना मागणें कितें जें पळय तूं मागताय तें कसल्या हेतुआंत मागताय तूं हें चड गरजेचें हालेलुया थँक यू जीजस वॉट इज युअर मोटीव बिहायंड आस्किंग दॅट थिंग तूं ती वस्त घेवन कोणाक सोकला उडोवंक सोदताय तूं एक पदवी ओ कितें करून कोणाक त्रासान घालूंक सोदताय जाल्यार तुजो हेतू सारको ना युअर मोटीव मस्ट बी क्लीन बिफोर गॉड आमचो तर मोटीव आमचो तर हेतू जे आमी कितें मागता तो तर सारको ना देवाच्या उतरा प्रमाणे जाल्यार हें मागणें आमकां फावो जायना हालेलुया थँक यू जीजस हालेलुया उपरांत आनी एक वडचण पळोवया माथेवाचो शुवर्तमान 5वो आवेसवर 23वी ओळ Matthew chapter 5 verse 23 म्हणटोच वाचता बरें करून आयकात बरोवन घेवपाची गरज ना आख्खें बरोवन घेवपाची गरज ना ओन्ली द चॅप्टर एंड द वर्स बरोवन घेतल्या बरो वाचता आनी ताची सोजमणी दिता म्हणटोच तुजें दान वेदिशीन घेवन वेताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितें येता आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार पयले वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर उदाहरण घेवन समजया बरें करून उदाहरण घेवन समजया एक आवय आहा एक बापूय आहा घरान आवय आपल्या चेडवाक बरी सोयरीक जावची म्हणून मागता ओ आवय बापूय आपल्या पुताचे बरें बिझनेस चलचें म्हणून मागता They are praying every day for a good husband for the daughter or for the success of their business. अशें मागणें करतात ती घरान पूण
हें आतां आयकात बरें करून. पूण ती एका मेकाक जोवतात. हजबंड अँड वायफ आर नॉट इन गुड रिलेशनशीप विथ ईच अदर. घोव आनी बायल तांच्या मदें संबंद बरो ना. ह्या मागण्यांक फळ मेळटलो. ती मागता आमच्या चेडवाक बरी सोयरीक जावची, आमच्या चेड्याचें बिझनेस बरें जावचें. पूण ती स्वत्या आवय आनी बापूय ती स्वत्या एकामेकाक बरे भाशेन लेखिना. तांचो संबंद बरो ना. ह्या मागण्यांक फळ मेळपाचो ना. वाय? कित्याक? रिलेशनशीप सोयरीगत तूं जाणाय बरे भाशेन हांव म्हाजे बायलेक जोवता, हांव म्हाजे बायलेक किकोंत कोत्ता, हांव म्हाजे बायलेक घोवाक म्हज्या किकोंत कोत्ता, ताका लेखीन हांव ताका मान दिना जाल्यार देव वाठाय हांव कसो उबो रावन हें मागणें कोत्तलो. आनी एक उदाहरण घेवया. हांव आसा आनी म्हजीं भुरगीं आसात. पूण हांव म्हाज्या भुरग्यां लागीं उलयना. घरान आमचें बरें चलना. हांव भुरग्यां लागीं उलयना. आनी हांव सद्दां मागणें कोत्ता भुरग्यांक बरीं कर सायबा, तांकां बरीं कर, तांकां बरी बूद घाल, तेज्या मनान बरें तें घाल, तांकां वयर काड. ह्या मागण्यांक फळ येना. ह्या मागण्यांक उडसूण आसा. कित्याक? हांव म्हज्या भुरग्यां ठांय पयले सुवातेर बरो संबंद ना. आय एम नॉट एन्जॉयींग गूड रिलेशनशीप विथ माय चिल्ड्रन. तर हांव देवा लागीं आनी कसो प्रार्थना करतलो? कित्याक हांगा आमकां स्पश्ट केल्लें आसा माथेवाच्या शिव वर्तमानान, तुज्या पेल्या लागीं तर कितें तुज्या लागीं वायट जालां जाल्यार पयलो वचून संधान कर. पयलो वचून संधान कर. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तुमी घोडेक म्हणटले आमच्या शेजाऱ्या लागीं केस जावन जाला जाल्यार तें संधान करया. तें बरें आहाच, तेज्याय लागीं संधान करूंक जाय. पयलो पळय घरान एकवट आहा जाल्यार, पयलो घरान पयले एक मन आसा जाल्यार आवय बापूय आनी भुरगीं आर देर ऑफ वन मायंड, आर दे एन्जॉयींग ए गूड रिलेशनशीप. तांचो संबंद बरो आसा, ती एकामेकाक रेस्पेदान माये मोगान लेखतात जाल्यार असलें मागणें देवाक आवडटा. पूण घरान जर संबंद बरें ना, घोव बायलेक बायल घोवाक किकोंत करता, लेखिना सारकी, मान रेस्पेद दिना, असल्या मागण्यांक फळ येना. फुडें या. जाकोबाच्या पयल्या आवेस्वरान 6वी ओळ. पूण भावार्थान तें मागूंक जाय कसलोच दुबाव धरिनासतना. आमी जायत्यो वस्तू मागता. आनी जाकोब हांगा भाग्य जाकोब कितें म्हणटा? मागशी एका वद्दान आनी दुबाव धरशी दुसऱ्या वद्दान जाल्यार ह्या मागण्यांक कसलोच फळ मेळ्ळो ना. मागण्यांक सुरवात केली म्हणटच तुवें भावार्थान सत मानूंक जाय, ही वस्त बरी वस्त हांव मागतां, देव म्हाका तो दितलोच. वेळ जायत, टायम जायत, वेळ जायत, पूण देव बरें तें म्हाका फाळो करतलोच. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड जिजस. हालेलुया. म्हणटच मागणे आनी दुबाव हे दोनूय एकामेकाचे कोण कोण व्हडल्यान मागणे आनी दुबाव हे एकामेकाचे कोण दुस्मान. जंय मागणें आसता थंय
दुबाव आसूंक फावना. जंय मागणें आसता थंय भावार्थ आसूंक जाय. तेन्ना मागण्यांक फळ मेळटा. फुडें या. मुणेच्या पुस्तका वयर 21वो आवेसवर 13वी ओळ. जो दुबळ्याच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. आनी दुसरी ओळ एकाच लुकाच्या शुवर्तमान 6 आवेसवर 30 आनी 8वी ओळ 38th लायन. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. हे दोनूय लायनी एक करून दोनूय आवेसवर एक करून सजवणी घेवया थोडी. आमी देवा कडसून जायत्यो वस्तू मागता, पूण आमच्या सरभोंवती जायतो लोक गरजेवंत आसा. थोड्यांक पयशांची गरज, थोड्यांक बऱ्या उतराची गरज, थोड्यांक सांगाताची गरज, थोड्यांक कपड्याची गरज, थोड्यांक बरे बुद्धीची गरज. तूं तांकां दिवंक कबूल आसाय? आर यू रेडी टू गिव टू अदर्स? जेन्ना तूं दुसऱ्याक पावता तेन्ना देव तुजो उलो आयकता. पूण जेन्ना तूं तुज्या सरभोंवती गरजेवंतांक दोळे धामताय, कान धामताय आनी तूं तांकां दुर्लक्ष घालताय तेन्ना तुका तुज्या मागण्याचो फळ जायते फाट मेळ्ळो ना. कित्याक देवाक जाय आमी आमच्या सरभोंवती आसलेल्यांक पावलेले, आनी तांकां पावता तेन्ना अदीक करून दुर्बळांक पावता तेन्ना देव खुशालकायेन तुका 10 फाटी सुबेज दिता. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. म्हणटूच ही जावन आसा चावी. गरीबांक दिवप, गरजेवंताक दिवप म्हणजे फुकट वचना तुजें. देव पळयता आनी तुका कितें फावो पळय तें दिवंक देव फुडें सोदता. गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. दी आनी तुका देव दितलो. फुडें या. आमी आमचें मागणें फळादीक ना जावचें कारण आमी आनी एक आसा, तें म्हणल्यार आमी देवाचो जागो दुसऱ्या वस्तूंक दिलोलो आसा. इंग्लिशींतल्यान आमी म्हणटा वी हॅव मेड आयडॉल्स इन प्लेस ऑफ गॉड. कोंकणींतल्यान घडीक तुमी समजशात हांव गजाल करता म्हणून. मुर्त्यो, लांकडाची मुर्ती, मातयेची मुर्ती, और तांब्याची मुर्ती, ना 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 ना, हांव ह्या मुर्त्यांची गजाल करिना. हालेलुया. आमी आधुनीक काळान जायत्यो भासांच्यो मुर्त्यो तयार केल्यात आनी तांकां देवाचो जागो दिला, देवाचो वेळ दिला आनी तांकां देव करून सोडल्यात. हालेलुया. थँक यू जीसस. पळया कशें पळय तें. तूं आयज बाजारान वच, फुटबॉल ग्रावंडार वच, एका काजाराचे पाटयेक वच, सगळीं जाणां चडशे करून आतांचे तरणाटे मदले पिरायेचे कितें करतात? कितें करता? कितें घेवन आसता? मोबायल घेवन आसता. हांव जायते फावट आमच्या घरान बसून सांगता,
हो पळय तुमी केला हातीन धरपाचो ताका म्हणटा एक मेज दवरात, मेज दवरा घरान, 2 वाती पेटयात आनी तेकाच म्हणटा रोजार करात. आय से दीस समटायम्स. एका आमी एक उदाहरण दिता तुका, एका आमी इतलो मान इतलो वेळ दिला आनी इतलो तेका आमी महत्व दिता देवा परस सुबेज. हे जावन आसा मुर्ती एक जे आमी करून दवरल्यात पळय त्यो. आनी एक उदाहरण दिता. म्हजे बिझनेस आहा समजा, एक रेस्टॉरंट आहा वो कितें आहा वो एक गॅरेज आहा वो कितें आहा बिझनेस आहा. हांव सकाळीं 7 वयतां तो रातचे 10 येता घरा. मदें जेवंक येयलो जाल्यार येयलो ना जाल्यार थंयसरूच जेयलो भायर बा कितें. म्हाका घरा येवन जेवपाक वेळ ना. म्हाका घरा येवन म्हज्या फॅमिली सांगाता मागणें करूंक वेळ ना. हांव घरा लागीं तेरसाक ना. देवाचें उतर वाचपाक हांव ना. हांव फकत बिझनेसान इतलो बुडलेलो आसा की हांव साकाचे साक पयशे भरून रातचे घरा घेवन येता. हांवें म्हज्या बिझनेसाक येवंक देव केला. देवाचो जागो हांवें कोणाक केला? बिझनेसाक केला. आनी उदाहरण दिता. थोड्या लागीं 5-6 मोटरां आहा. तरे भाशेची मोटरां आहा मोटरसायकली. त्यो सांज सकाळीं धू पॉलिश कर, तांचे मॉडिफाय कर, आनी कितें कर, सांज सकाळ बसून तेच वस्तू फाटल्यान आपलो वेळ दिवप. आनी असल्या मनशाक तूं सांगशी अरे मातसो ह्यो इगोजेन कितें आहा, वो समुदायान कितें आहा, वो वाड्यान कितें आहा, तो म्हणटा आपणाक टायम ना रे, हांव बिजी आहा चड. ताणें हे मोटरसायकलीक वो ह्या मोटराक देव कसो केला, वेळ कसो तेकाच दिला, मान तेकाच दिला, सगळो टायम धान मन तेकाच दिला, देवा कुशीन दवरला. हे भाशेन आमी आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान मुर्त्यो केल्यात. उगडास धरात, मुर्त्यो म्हणजे लांकडाची मुर्ती, मातयेची ते मुर्तीची हांव खबर करिना. वी हॅव मेड स्मॉल स्मॉल आयडल्स आनी तांकां देवाचें महत्व, देवाचो जागो दिला आनी देवाक कुशीन काडून दवरला. आनी मागीर आमी म्हणटा मागण्यांक फळ मेळ्ळो ना. आतां शेकी निमाणें म्हटल्यार आमच्या मागण्यांक फळ मेळ्ळो ना. कित्याक? देवाच्या उतराक आमी मान दिवंक ना. जुवांवचो आवेस्वर 15वो आवेस्वर 7वी वळ अशें म्हणटा. मोजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. जेजू म्हणटा हें आतां जुवांवच्या शिवर्तमानान 15व्या आवेस्वरान जॉन 15 जुवांवचो शिववर्तमान 7वी वळ. मोजी उतरां तुमचे सोजबाबाक. हांव एके सुवातेचेर गेलो जंयसर नोवेनां चलतालीं. सांताक्रुजाची काडली आनी सांताक्रुजाची काडल्या उपरांत लोक खूब आहा थंयसर, हांवूय आसा. फुडारी पळय आसलो तेणें म्हटलें आतां आमी देवाचें उतर आयकुया.
देवाचें उतर आयकुया म्हणटच सुरवात जाली वाचपाक. वाचता आसतना एकलो मदल्यान गेलो, वाती पेटयता. वाती पेटयता. सगलो लोक तेकाच पळयता. आरे वाती पेटोवप हें नेस बरें कोण हांवें केन्ना पळोवंक ना. कोण मनशान केन्ना वात पेटयलें तें पळोवंक ना. देवाचें उतर थंयच आहा. कोण तेका आयकना. सगळीं पळयत कोही वात पेटयता तो पेट्टा उबारो ना तेका पळयता. जालें. हें जाता म्हणसर वाचप फुडें गेलें. मातशे वक्तान कोण येयलो, 2 कोदेली ओडल्यो. हर हर 2 कोदेली ओडल्यो. सगळे जाण फाटल्यान पळयता. घर कितें जालें, कोण येयलो थंय. नोवेनांक येयले हांव आमी. देवाचें उतर आयकोंक नाका आमकां. आमकां जाय कितें तेच केलो. कितें आहा तें सायबीण मागीर आमकां दी. आमी चल्ले हांव घरा. गूड बाय. आनी अशेंच आमी जायते फावट घरान करता. हांव तेसाच्या टायमार बायबल वाचपाक सुरू केले. देरेब्यान तिकडे कोण सुणें मोखलें. आगो चल गो बायर पळय गो कोण भायर येयलो तो. कोण सुणें कोणाक मोखता ते. एकलें गेलें भायर पळोवपाक. इकडे आहात वाचतात. म्हजीं उतरां तुमच्या काळजान रिगून आसत जाल्यार तुमी कितेंय मागीत जाल्यार तें तुमकां मेळटलें. घोट. आनी तेज्या प्रमाणे तुजें जिवीत चलोवंक जाय. तुज्यान तें देवाचें उतर वाचतना मदेकात नाचोवंक जायना, वाती पेटोवंक जायना, इकडे तिकडे भोवंक जायना, कोदेली ओडूंक जायना. कोण भायर येलो तेका वचून पळय गो. ना 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 ना. तेका तूं देवाच्या उतराक मान दिनाय. देवाचें उतर तुज्या भितर रिगोना. आनी तुजें हें मागणें पलकें जाता, भायल्या जाता, वयल्या वयर जाता. आनी मागीर तूं म्हणटा कितें म्हजें मागणें निर्फळ जालें. हांवें इतलीं नोवेनां केलीं, इतलें हें केलें तें केलें. मागण्या सांगाती देवाच्या उतराक तुवें मान दिवंक जाय, शिकूंक जाय. उतर देवाचें उतर वेव्हारान घालूंक जाय. आनी हे प्रमाणे मागीर तुका जें तूं कितें मागताय तितलें तुका फावो जाता. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. तर आतां आमी थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. आमी मागणें करून आमच्या जिवितान भितर सरोया. सर्गीच्या बापा, तूं एक मोगाळ बापूय. तुवें आमच्या खातीर मागो नासतना तुजो एकलोच अपुरबायेचो पूत जेजू दिलोय. ताणें आपलें जिवीत खुर्सार आमचे खातीर खर्चिलें. आनी दर दिसा आमी जायत्यो वस्तू मागता. पूण जायते फावट बापा आमच्या मागण्यांक फळ मेळना. कित्याक आयज आमी पळयलां कितले बासांच्यो अडचण्यो, कितले बासांची दुर्गां आमचे मागणें तुका पावना जावपाक कारण जावन आमीच आसा. आयज बापा आमी हें सगळें वळखून घेता आनी आयच्यान आमी तुका भास दिता. जें कितें आमकां पवित्र आत्म्यान उक्तावें केलां आयच्या उलोवपा उद्देशी, तितलें आमी पयस काडून उडोवंक आमचें खाजगी मागणें आनी खाजगी मागण्याचें जिवीत अदीक बरे भाशेन मांदावळीर घालतले हांव म्हण बापा आमी तुका भास दिता. आमच्या मागण्याचें जिवीत अदीक फळादीक जावंक तूं आमकां शिकय.
तूं आमच्या तोंडान उतरां घाल. ज्यो अडचणी आसात आमच्या मागण्याच्या जिवितान त्यो पयस काडून उडोवंक आमकां आदार दी. हे वरवीं आमचें मागणें सदांच देवाक मानता तसलें फळादीक जावंक आमी तुजे लागीं पवित्र आत्म्या मागता. जेजू तुवें म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. सगळ्या व्हडा विस्वासान जितल्यो अडचणी आसा जेजू आमच्या मागण्याच्या जिवितान त्यो तुज्या पांयाशीन दवरता आनी आमी मागता तुजी कृपा, तुजें बळ, तुजो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या मागण्यांचेर घाल म्हूण. अर्गां तुका बापा, सगळीं म्हणे अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचो भाव सर डॉमिनिकाक देवान किरीत भाशेन आयज आमचे मदें मागणे विशीं आमकां वळख दिवंक फाटयल्ल्या खातीर देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. आनी दुबाविरीत ताणें बरे भाशेन आमकां खोलायेन हें मागणें आमच्या जिवितांत कशे भाशेन लावचें आनी कशे भाशेन आमी ताचो वापर करून आमचें जिवीत नवें करचें ताचेर आमकां अदीक वळख दिल्या. आनी ती वळख आमी दर एकल्यान घेतल्या देखून तुमचे पासो देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. आतां जें कितें आमी मागणे विशीं आयकलां तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालची गरज आसा. आनी जेन्ना वेव्हारांत तें घालतले तेन्नाच ताचो फळ आमकां मेळटलो. तर हें मागणें भावान आमकां जायती वळख दिल्या. तर परतून ताचेर इल्लोसो नियाळ म्हणल्यार मॅथ्यूवाच्या 6व्या अवेसरांत मागण्या विशीं म्हणटा. 6वो अवेसर 5वी वळ म्हणटा, तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाका. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यांचेर उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी आसा. हांव तुमकां खरें सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्ती केल्ले पळयता तोच जो बाप तुका इनाम दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जो तर आमकां एक किरीत भाशेन इनाम जाय हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी दर एकल्यान लावंक जाय. मागणें कोत्ता तेन्ना खाजगी रुमांत वच, सगळीं दारां बंद कर. कसलीं दारांची खबर कोत्ता काय? आमकां हांगा जायतीं दारां आसात. हे दोळे आमचे दारां, हे कान आमची दारां, समजली? जनेलां कशीं. आनी जेन्ना कोणूय कितें जनेलां दिश्टी पडटा आमची नदर थंय पयस वेता. दारांतल्यान आमची नदर आनी खंय वेता. असलींच दारां ही आमकां डिस्ट्रॅक्शन कोत्तात जें मागणें कोत्ता आसतना. ही पयलीं दारां आमी बंद करुया. हाचेर ताचेर नदर घालून न्हय, हाचेर ताचेर कोणाचो आवाज येता तें आयकून न्हय, फकत आमचें दान मन आनी काळीज देवाचेर दवरून हे मागण्यांत आमी इल्लोसो वेळ आमी सादतल्या. आनी पळयात, हे मागणें आमकां जातली एक जोर आमच्या जिवितांत जी आमचें जें कितें वांकडें तिकडें आसा तें सगळें निटायेर घालून आमकां एक वाट तयार करतली बापाची आनी आमची एकठांय सोयरीगोत बांदून हाडपाची. तर ही आमी बांदून हाडूंक ह्या वेळार सगळीं घालतेकायेन उबी रावया. आनी मागणें कोत्ता आसतना आमचे मदें दोग
पाद्री भाव आसात भोव व्हडली खुशालकायेची खबर. फादर जोसेफ आनी फादर डॉमिनिक ताका हांव आमच्या फुडें येवंक आमकां एक कितें भाशेन आदार सहकार तांच्या वरवीं आमचेरूय येतात ताकाय हांव मागतां हांगासर फुडें सरूंक. आनी हें मागणें आमी देवाच्या नांवान कोत्तले हांव. तर आमचो फादर जोसेफ आमचे मदें सदांच आसतलो आनी आयज आमचो फादर डॉमिनिक पावलो आमचे मदें आनी आमचे भाव येता तांकां सगळ्यान व्हडल्यान ताळयो मारुया. हे ताळयो आमच्या फादरांक आमच्या भावांक न्हय पूण कोणाक मारल्यात देवाक. देवाक ताळयो मारता तेन्ना हात उबारून मारुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी हे मागणें करता आसतना तुमी सगळीं तुमचे दोळे बंद दवरतली. जशे परी आतां आयकलां आमी सगळीं जनेलां देरां बंद करात म्हणलां न्हू. कोण बोब मारूं कोणूय कितें म्हणू ते कानांतल्यान दोळ्यांतल्यान तुमी पळयनाका. जर तो तुमकां शेवटाक इनाम दवरला तो मेळोंक जाय जाल्यार हीं दारां बंद करुया. आनी मागणें आमचे भितर आमच्या काळजाची खोलायेक तान ती आमी घेवया. आनी जो कोण हे मागणें भावार्थान केलें जाल्यार तो पिडेंतलो मनीस उठ्ठलो ताका बरी भलायकी मेवतली आनी ताका नवें जिवीत मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर हें करूं आमचें मन दान देवाचेर दवरून पयले सुवातेर आमचें काळीज आमी बदलुया. काळजांत घडये जायतें वायट आसा, जायती भिरांत आसा, जायतें दूख आसा, जायते अपमान आसात, जायते त्रास आसात. हें सगळें काळीज भरलेलें आसा जाल्यार हें काळीज आमी बदलूंक देवा लागीं पयलें मागुया. आनी तें काळीज रितें जातूच देवाची कृपा आमच्या काळजांत भितर घोशघोशीत एके जिवे जोरी सारकी देवांत व्हांवतली. प्रेज द लॉर्ड. तर बदल आमचें काळीज, बदल आमचें मन, बदल आमची वागणूक जें कितें आसा तें बदलूंक आमी गायनांतल्यान उलो मारया. आमचे सगळीं दोळे बंद दवरून आमचें खात उक्तें दवरून आमचें काळीज उक्तें दवरून आमी ह्या गायनांत वांटो घेवं. बदल काळीज म्हजें कर म्हाका नवो. बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको. बदल काळीज म्हजें. बदल काळीज म्हजें कर म्हाका नवो. बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको. तूं म्हजो कुमार. तूं म्हजो कुमार. हांव ती माती मोडून गोड म्हाका. मोडून गोड म्हाका. इतलेंच मागता सुम्या. बदल काळीज म्हजें कर म्हाका नवो. बदल काळीज म्हजें. बदल काळीज म्हजें जावच्याक तुजे सारकें. जावं तुजे सारको. बदल मन म्हजें. बदल मन म्हजें कर म्हाका नवो. बदल मन म्हजें. बदल मन म्हजें जावच्याक तुजे सारको. जावं तुजे सारकें. तूं म्हजो कुंबार. तूं म्हजो कुंबार. हांव ती माती मोडून गोड म्हाका. मोडून गोड म्हाका. हेंच मागता सोम्या. तूं म्हजो कुमार. तूं म्हजो कुमार. हांव ती माती मोडून गोड म्हाका. हेंच मागता सोम्या.
गोदूळ काळीज मोजे कोर म्हाका नवो गोदूळ काळीज मोजे जावं तुजे सारको बदल काळीज मोजे कोर म्हाका नवो गोदूळ काळीज मोजे जावं तुजे सारको. आमी मागलां देवा लागीं जाणें आमकां आपल्या हातांनी रोचली. एक एक आमचे कुडीचो सांदो देवान मोगान रोचलो. जे भाशेन एक कुमार माती घेवन आपल्या हातान आपल्याक जाय तसो ताचो आकार दिवन एक बरेंशें आयदन तयार करता. घोडये मातयेचें आयदन जायत तें, पूण जें मातयेचें आयदन बरीं फुलां घालून फावो ती वस्तू घालून नीट वयता, त्या आयदनाक एकेरीत मान येता. सगळीं ताका मान वयर काडून पळयतात. आयज तेंच आयदन हांव आनीक तूं जावन आसा, जे देवान आपल्या हातांनी एका कुमारा भाशेन ताणें तें नेटवयलां. आपल्याक जाय ते भाशेन ताणें ताका रुपणें दिलां. मोगान तें केल्लें आयदन आनी तातूंत बरीं बरीं फावो तसलीं फुलां म्हणजे बरीं बरीं देणी घालून ती आयदनां आयज आमकां तयार करून दिल्या. कशी भाशेन घडये ती आमी आयदनांचो वापर केला काय? फावो ते भाशेन ती आयदनां जावंक नात, वांकडी तेंकडी जाल्यात जाल्यार तो कुमार ते वेळार ती मोडटा आनी परतून घोडटा आनी नवें रूप दिवन एक नवो आकार दिवन ते आयदनांक अदीक सोबिताय हाडटा. आयज तसलेंच जिवीत म्हजें आनी तुजें देव करूंक सोदता. आमचे कसलेय अस्कोतायेक लागून घडये हें आयदन फावो ते परी वापरूंक ना, फावो ते भाशेन घडये आकार जावंक ना जाल्यार देव तें आयदन आपल्याक जाय ते भाशेन कुमारा भाशेन तो मोडटा आनी नव्यान घडटा. जाय ती आमच्या भावा भयणांक ताणें मोडून घडून नवें केल्या, एक नवें जिवीत दिलां आनी असलें जिवीत दिवूंक ताणें आयज आमकां येसुवातेर एक एकल्याक हाडल्या. त्या आयदना भाशेन घडये आमी भायल्यान बरीं नेटयलेलीं आसतलीं, पूण ज्या आयदनाक जे मातयेन केल्ल्या आयदनाक पोंदल्यान घडये एक बोती आसत, एक बुराक आसत जाल्यार तातूंत कितें उदक घातलें जाल्यार तें उदक भितर उरचें ना, तें व्हांवत वेतोलें आनी ते आयदनां वरवीं कसलोच उपेग जावंक पावचो ना. असलेंच घडये आमचें जिवीत आमचे भितर बुराक पडलेले आसतले घडये. ह्या बुराक जर तर आमी पुरयनात जाल्यार आमचे भितर कितें घालता तें उरचें ना. ह्या आयदनांत घडये कसरो मेळ आसा आनी कसरो मेळ आसा तेन्ना कितेंय घातलें जाल्यार त्या आयदनाचो फावो ते भाशेन उपेग करूंक जावचो ना. तर ह्या आयदनांतलो कचरो मेळ आमी काडून उडोवया आनी हो कचरो मेळ घडये आमी कोणाचो राग धरून रावल्या, कोणाचे अपमान आमच्या भितर भरून दवरल्यात, आमचे पुराक पडल्यात, गाये पडल्यात आमच्या काळजाक. दुसऱ्यांनी घडये आमकां उतरां म्हणलेलीं, दुसऱ्यांनी घडये आमकां अपमान केल्ले, दुसऱ्यांनी घडये आमचेर बोगलांठां घातलीं, तरेतरेचे गाये आमच्या काळजाक पडोन बुराक पडल्यात आनी जें कितें देवाचें जिवितांतल्यान देंवता तें आमच्या भितर उरोवंक अवघड जाता आनी आमचें जिवीत आसा तशेंच खाली उरता. देखून आयज आमचें काळीज बदलुया, आमच्या काळजाची तपासणी करुया. आमच्या काळजांत खंय बुराक पडल्यात जाल्यार, काळजांत खंय खोटेपण कितें रिगलां जाल्यार तें आयज आमी काडून उडोवंक. आयज तुका आनी म्हाका हो सैग आसा भावा भयणी.
घोडये आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत असलेंच कितें घडलां आसत आनी हाका लागून घोडये भुरगीं आमची आमकां रेस्पेत मान दिनात तांचेय काळजाक घोडये दूख भोगले आसतली तांची काळजां घोडये दुखी जाल्यात तांचेय काळजाक घोडये बुराक पडल्यात आसतले आनी ह्या बुराक घालपी घोडये आमीच आमचीच वडील आमची आवय बापूय घोडये जायत आसतली. थोडे दीस फाटीं म्हाका एक सुपुल्लो भुरगो मेळ्ळो आनी तो आपले मामी डॅडीचेर सारको रागान जावन तांचेर बेजार जातालो. ताणें कितें सांगल्यार तो आयकनासलो तांकां कितें भाशेन मारूंक वेतालो झगडटालो आनी अशें जातूच कित्याक काय म्हूण ह्या भुरग्या लागीं ह्या मातयेच्या बुडकुल्या लागीं सुपुरल्या भुरग्या लागीं विचारलें. तो म्हणूंक लागलो आपली मामी डॅडी म्हाका बरो म्हजो परामर्श करिनात म्हजो मोग करिनात दुसऱ्यांक बरें उतर दितात दुसऱ्या म्हज्या भावा भयणांक ती बरे भाशेन लेखतात आनी म्हाका ती किकोट कोत्तात आनी म्हाका इतली काळजाक दूख दिसता म्हाका भायर आयिल्लो कसो दिसता हांव तांचो न्हूय जाल्ल्या भाशेन ती म्हाका वागयतात. कसलीं उतरां म्हणून तो भुरगो गुशगुशीत दुखांनी रडोंक लागलो. ताचे बुराक पडले तांतल्यान हें उदक व्हांवूंक लागलें. तेन्ना हे असले बुराक आमी पुरोवपाक कोण आदार दितलो? तोच तो जेजू. ह्या भुरग्याच्या काळजाक दुसऱ्यांनी बुराक घालूंक नात आपल्याच आवय बापायन बुराक घातल्यात आनी आमकां खबर पुऱ्यान ना आमी हे बुराक तांच्या काळजाक घातल्यात म्हूण भुरग्याची काळजां सारकी मोवाळटी ताका एक ल्हानशी तिमी पासून उडयल्यार ताका दूख जातली ही आमी नियाळी ना पूण कोस उतरांनी आमच्या भुरग्यांक आमी सोतायता आनी असले तरेन आमची भुरगीं दुखीनी कोंतीनी बरोवन वाडटा तांची वाड जावंक पावना तांच्यान बरें काम करूंक जायना तांच्यान सोबे माजार उबी रावंक जायना कित्याक तांच्या काळजाक बुराक पडलेले आसात. असली दुख्यो जायते आमच्या भावा भयणांक आमच्या भुरग्यांक आमी दुसऱ्यांक दिल्ले आसात जाल्यार असल्यो दुख्यो आमी पुसून काडूंक देवाचो मोग भरूंक आयज आमकां पेकोवणी दिता जेजू. आनी हो जेजू कसो पेकयतलो काय जेजू आपलें रगत आमच्या भितर घालतलो आमच्या भुरग्यांच्या भितर आपलें रगत वारयतलो आनी हें रगत वेतोलें जी सुवातेर बुराक पडल्यात दुख्यो पडल्यात कोंती पडल्यात उस्क्यांनी जायते फावटी आमकां दुखे पडले आसात उस्क्या बरोवन आमकां न्हीद पडना सारकी आमकां सुसेग ना सारको. आतांच एक भयण म्हणटाली आपले की भयणीक कॅन्सराची पिडा जाल्या व्हडले बुराक कशे पडल्यात आनी असले पिडेंतली कशी साल्वार जातली. फकत एकलो जेजू आसा असल्या सगळ्या पिडे उश्टांक ताच्या पिड्यांतली ताका नितळ करूं कित्याक तो कुर्साचेर मेला आमचे पासत आमच्या पातकां पासत ताणें आपलें रगत वारयलां आनी ह्या वेळार जर तर आमी ताचें रगत आमचे भितर आमच्या भुरग्यां भितर आमच्या गोरकारां भितर आमच्या गोरकांनी भितर आमी घेतलें जाल्यार खरेपणी आमकां आयज पेकोवणी आनी सुटका मेळूंकूच जाय. गुडे आमच्या वावर धंद्याक लागून आमकां दूख जाल्लें आसा आमच्या घरांत शांती सुसेग बी बाळलेलो आसा. घोव बायलां मदें फावो तो संबंद ना जावन एकामेकाच्या घराब्यांत एक मागणे देवाचे आनी आमच्या मदें पेल्या मदें आनी दुसऱ्या मदें हो संबंद तुटलेलो आसा. हे सगळे तुटलेले संबंद आसात ते आयज आमी आमचें काळीज उगडून तातूंत घालून आमची काळजां नवी करूंक आमची वागणूक बदल म्हूण मागुया. बदल वागणूक म्हजी कर म्हाका बदल वागणूक म्हजी कर म्हाका बदल वागणूक म्हजी बदल वागणूक म्हजी कर म्हाका बदल वागणूक म्हजी सावच्याक तुजे सारकें जावचे सारकें बदल चिंतना म्हजी बदल चिंतना म्हजी कर म्हाका बदल चिंतना म्हजी तुझे सारखे तूं म्हजो कुमार तूं म्हजो
ती माती मोडून गोड माका हेच माता सोम्या तू म्हजो कुमार तूं म्हजो कुमार हांव ती माती मोडून गोड म्हाका हेच मागता सोम्या बदल काळीज म्हजें पोदोळ बागरूक मोजी कोर म्हाका नवो बोदोळ बागरूक मोजी जावं तुजे सारको हालेलुया 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 सगळे आमी हात उबारून देवाक आर्गां कोणूच तोंड आपलें बोध दवरी नाका हे वेळार देवाची पेकोवणी सुटका जोण एक एकल्याचेर येता हालेलुया 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 सगळे तोंड उक्ते करून थांबून आसतना देवाक आर्गां वाखाणणी देवाक महिमा दिवंक तोंड उगडे हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Baba baba karma shakarma shanda rabya bakarma. Baba bakarma shiala wala 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 wala. Shiviyara la la wala 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 wala. सगळी तोंड उक्ते करून कोणच होगी राव नाका या वेळा तुमका सुटका पेकोवणी जे तुमका त्रास कोश्ट आसा ते सगळे जेजू आपल्याचे कुडीचेर उबारून घेता आणि तुमका सगळे बांदपासांतले सोडयता तुमका तुमच्या भुरग्यांच्या तुमच्या फॅमिलीच्या कसल्याय तरेच्या बांदपासांत आसल्यार ह्या वेळार जेजू सुटका दिता कोणूय रिणाच्या बांदपासांत आसल्यार तांकां सुटका ह्या वेळार तांचे रीण फारीक जावंक आनी तांचो वावर धंदो बरो चलोवंक तांच्या वावर धंद्याचेर देव आपली बेसांवां ओतयता तुमच्या गोव बायलां मदें संबंद तुटला फुटला बुराक पडल्यात जाल्यार देवाची कृपा तुमचेर घोशघोशीत गोव बायलांचेर देवून येता जांचो कोणाचो डायवर्स जावचो आसा एकामेकाचेर वायट परिणाम पडला जाल्यार देवाची कृपा येवन जे देवान जोडला ते कोणाच्या मनशाच्यान मोडूंक जावचें ना आनी कोणाकूच पदवी ना तुमकां दोगांयकूय सोडोवंक कित्याक देवान तुमकां बांदून दवरल्यात घोवाक आनी बायलेक एकामेकाचो सासनीक मोगान बांदून दवरल्यात हो मोग तुमच्या भितर घोशघोशीत देंवता तुमच्या भाव भयणां मदें संबंद तुटला भियेनाकात ह्या वेळार देवाची घोशघोशीत कृपा तुमचेर देंवता तुमच्या घराब्यांत घोडे दुस्पट आसा वायट आसा भिरांत आसा भियेनाकात देवाची बेसांवां तुमचेर ह्या वेळाचेर एक एकल्याचेर देंवन येतात देव तुमकां आशिर्वादान बोदता घराब्यांत जे कितें उणें आसा तितलें देव भरून काडटा देवाचो घोशघोशांनी पावस तुमचेर येता ह्या वेळार सत मानून घेयात देव तुमकां पेकयता तुमी कसलेय पिडेंत आसूं कसलेय त्रासांत आसूं कसलेय बांदपासाचो आसूं देव तुमकां एक एकल्याक सोडयता तोच तो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमचेर एक एकल्याचेर आपली पदवी चलयता देवाचो आत्मो ह्या वेळार भोंवडी मारीत आसा एक एकल्याचेर तकलेचेर ताच्या जिविताचेर ताच्या सगळ्या सांद्याचेर कुडीच्या सांद्याचेर तुमच्या भुरग्या बाळांचेर तुमच्या फॅमिलीचेर जे सुवातेर तुमच्या भाव भयणां पयस आसात तांचेरूय हो पवित्र आत्मो घोशघोशीत देंवन वेता आनी तुमकां दर एकल्याक सुटका आनी पेकोवणी दिता जर तर कोण त्रास भोगतात वजेच्या भारान चेपल्यात भियेनाकात देव तुमकां आयज हात लायता पेकयता हालेलुया 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 Hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. Abba Baba, Abba Baba, Abba Baba, Abba Baba, Abba Baba, Abba Baba, Abba Baba. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ovitatmya, 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 Povitratmya, Ovitatmya, 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 Ovitatmya. Hallelujah. Alleluia, 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 Hallelujah. Alleluia, 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 Hallelujah. Alleluia, 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 Hallelujah. Karama chanda rabia bakarama shalavia bakarama shirbiata rabia bakarama shalavia la lavia la 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 hallelujah 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 bakarama shanda rabia bakarama shirbiata rabia bakarama shalavia bakarama shalavia la 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 o bakarama shia la lavia bakarama ya bela